फुडल्या म्हयन्यात मोपा विमानतळाचे उक्तावण जावपाची शक्यताय आसा म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी एशिया पॅसिफीक कॉन्फरन्सा वेळार घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले. ह्या वेळार केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्य मंत्री VK सिंग हाजीर आशिल्ले. देशाची एशिया पॅसिफीक कॉन्फरन्स गोंयांत आयोजीत जाला म्हूण गोंया खातीर ही व्हड अभिमानाची गजाल आसा. ह्या निमतान देशभरांतले वेगवेगळे डेलिगेट्स गोंयांत आयल्या आनी दिसभराच्या ह्या कॉन्फरन्सांत वेगवेगळ्या एव्हिएशनाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जातली म्हूण मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले. मोपा आनी दाबोळी दोनूय विमानतळ उरतले. खंयचोय विमानतळ लुकसाणेंत येवचो ना अशें वेवस्थापन करतले अशें केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्य मंत्री VK सिंहान सांगलें. मोपा सुरू जातकीर दाबोळे वयलो अतिरिक्त ताण कमी जातलो. फुडल्या 3 ते 4 वर्सां देशांतल्यो सगळ्यो हवाय पट्ट्यो अपग्रेड करतले अशें ताचें म्हणणें. पर्यटन खाते येता त्या डिसेंबर मेरेन विजिलन्स ॲप सुरू करतले. तातूंत एक सेंटर सेल आसतलो जातूंत पर्यटन आनी थळावे लोक आपल्यो कागाळ मांडपाक शकतले. तशेंच हॉटेलां आनी भोंवडेची वळेरी दितले. हाका लागून बेकायदेशीर रावपी सुवात आनी हॉटेलांचेर कारवाय जातली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली. बुधवारा पर्यटन भवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. चोरला घाटाचो गोंयचो स्ट्रेच खात्यान सारको करून घेतला. कर्नाटकांतल्या बेंगलोरच्या ROन जी निविदा काडल्या त्या निविदेंत जें काम तांच्यांनी दाखयलां तें आमी पयलींच पुराय केलां अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल सांगता. देखून ह्या निविदे खातीर ना हरकत दाखलो दिवपाक आपूण न्हयकार दिला. तशेंच कर्नाटकाच्या शिमे कडल्यान तांच्यांनी रस्त्याचें काम करचें अशें काब्राल सांगता. पेडणे नगरपालिका आनी तुये ग्रामपंचायत हांच्या मदीं आशिल्ल्या शिमेवादाचो प्रश्न कायमचो सोडोवपाचो विचार सुरू आसा अशी माहिती पेडणेच्या आनी मांद्रेच्या आमदारांनी दिली. पेडणे नगरपालिकेचो आनी तुये ग्रामपंचायतीच्या फाटल्या 1992 वर्सा सावन शिमेवाद सुरू आशिल्लो. तो बेगोबेग सोडोवपाचो हे खातीर मंगळारा पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर, मांद्रेचो आमदार जी दारोलकार, पेडणे पालिका आनी तुये ग्रामपंचायतीची संयुक्त बसका जाली.
पावसात पीक कारणे, काटेकणगां, अळूच्यो माडयो आनी हेर कंदमुळां आतां बाजारांत येवपाक लागल्यात. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारांत व्हडा प्रमाणांत नासली तरी कंदमुळां विकपाक उपलब्ध आशिल्लीं. कर्नाटकांतल्यान जांबुटी, कणकुणबी आनी हेर वाठारांतल्यान ही कंदमुळां बाजारांत येतात. असंतुलीत पावसाक लागून कंदमुळांच्या पिकांचेर परिणाम जाला. देखून कंदमुळांचे म्हारग जावपाचे संकेत विक्रेत्यांकडल्यान मेळ्ळ्यात. राज्यात उण्या दर्जाच्या काजूंची विक्रे विशीं अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्यान तपासणी मोहीम सुरू केल्या. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणाचो परवानो नासतना काजू विकप्यांचेर बुधवारा बार्देस तालुक्यांतल्या 4 दुकानांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या. बुधवारा FDAन बार्देस तालुक्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी काजू आनी हेर पदार्थ विकपी लोकांची पळोवणी केली. 8.60 लाखाचे वट्ट 748 किलो काजू आनी 8,470 रुपया मोलाची तंबाखूची उत्पादनां FDAन जप्त केल्यात. दोन नोव्हेंबर हो दीस ऑल सोल्स डे म्हूण पुराय संवसारांत मनयतात. ऑल सोल्स डे हो सेंट्स डे उपरांत जाता आनी ताका फेस्ट ऑफ ऑल सोल्स म्हणटात. क्रिस्तांवाच्या परंपरे भितर फ्रेंच भिक्षूंनी ऑल सोल्स दीस लोकप्रिय केलो आनी आत्मांक उगडास करपा खातीर आनी तांचे खातीर मागणी करचे ह्या हेतान एक खाशेले दीस थारायलो. ही थळावी परंपरा म्हणून सुरू जाली, पूण फुडल्या शेंकड्यांत ल्हव पुराय क्रिस्तांवांच्या इगर्जेत पातळी. ह्या दिसा क्रिस्तांव भाव शिमेत्रेत बसून आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या थडग्यांक भेट दितात. थडग्या भोंवतणी मेणवाती पेटयतात आनी वेगवेगळ्या फुलांनी सजवून तांकां याद करून तांच्या पासत मागणे करतात. तशेंच पुराय सिमेत्रीन लायट्यो घालून उजवाड करतात. तांच्या आत्म्यांक शांती मेळची हे खातीर मागणी आनी चर्चीत 3 मिसां जातात. एक मीस आत्माच्या शांती खातीर अर्पण करूंक तांचे दुख्ख उणें करपा खातीर मदत जाता. येता त्या मंगळारा 8 नोव्हेंबर सकाळी 9 ते सांजच्या 5 मेरेन ताळगांवच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत मेगा जॉब फेअर आयोजीत केला. नोकरी इत्सुकांनी फुडले वेबसायटीचेर नांव नोंदणी करची असो उलो मजूर मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी मारला. ह्या नोकरेची संद पुराय भारतांतल्या लोकांक मेळटली अशें बाबूश मोन्सेराताचें म्हणणें. नोंदणी कार्यालयाच्यो कांय सेवा ऑनलायन जाल्यात. फुडल्या वर्सभरांत चडश्यो सेवा ऑनलायन जातल्यो. हाका लागून लोकांक नोंदणी कार्यालयांत येवचें पडचें ना. घर निर्माण सोसायटीच्या नोंदणीचें नूतनीकरण आतां ऑनलायन जातलें अशें मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. घर निर्माण सहकारी संस्थेच्या मालमत्ता नोंदणी हस्तांतरण वेव्हारा खातीर 1.5% शुल्क आकारपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. 6 म्हयन्यां खातीर 1.5% शुल्क आसतलें, उपरांत तें 3% जातलें अशें कायदो मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. 31 ऑक्टोबर 2022 सावन 1.5% शुल्क लागू जातलें. एप्रील मेरेन 1.5% शुल्क आसतलें. ह्या काळांत घर निर्माण सोसायटींनी जमनीचेर हस्तांतरण करून घेवचें तशेंच मालमत्ते विशीं वेव्हार पुराय करचे अशें कायदो मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.
पुलीस खात्यांतल्या 7 उप अधीक्षकांच्या बदल्यांचो आदेश मंगळारा जारी केलो. जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण उप अधीक्षक रुपेंद्र शेटगांवकर हांची बदली उत्तर गोंय विशेष विभागाच्या उप अधीक्षक पदार केल्या. सलीम शेख हांची बदली वास्को उपविभागीय पुलीस अधिकारी पदार केल्या. पेडणेचे उप अधीक्षक सिद्धांत शिरोडकार हांची उत्तर गोंय येरादारी उप अधीक्षक पदार बदली केल्या. प्रबोध शिरवयकर हांची दक्षिण गोंय येरादारी उप अधीक्षक पदार बदली केल्या. दाबोळी जंक्शन ते वरुणापुरी पुराय महामार्गाचेर गाडयो बेकायदेशीरपणान पार्किंग करून दवरतात. ताका लागून दुसऱ्या गाडयांक ताचो धोको निर्माण जाला. देखून मोटर चालकांनी महामार्गाचेर गाडयो पार्क करच्यो न्हय अशी शिटकावणी वास्कोचे ट्रॅफिक पुलीस निरीक्षक शैलेश नार्वेकारान दिली. तशेंच चुकीची पार्किंग आनी बस्टेन्स दवरिल्ल्या गाडयांक आड बिरेस्तारशान कारवाय करपाक सुरवात करतले अशी म्हायती तांणी दिली. उगवे आनी तोरशा महामार्गाचे रुंदीकरणाचे काम थळाव्या लोकांक विश्वासान घेत करतले. तशेंच ज्या लोकांच्यो जमनी हो रस्तो करपाक गेल्या तांच्यांनी कागदपत्रां सादर करची. सरकार तांचो मोबदलो दितलो अशी खात्री पेडणेचो आमदार प्रवीण आलेकारान दिली. मजगती उगवे आनी तोरशा महामार्गाचे रुंदीकरणाचे काम थळाव्या लोकांक विश्वासात घेतल्या शिवाय चालू केल्ले. त्या विशीं बुधवारा सकाळी उगवेच्या माऊली देवळांत बसका जाली. ह्या वेळार भूंय संपादन अधिकारी चंद्रकांत शेटकार, भौशीक बांदकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंते आत्माराम गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दिवचल शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदाना कुशीकचे सुकिल्ले आंब्याचे झाड कापचे अशी मागणी दिवचलचो आदलो नगरसेवक भगवान हरमलकारान केल्या. हें झाड पुरायपणान कमकुवत जाल्ल्यान तें केन्नाय पडपाची भिरांत आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर दर दिसा भुरगे आनी तरणाटे खेळटात. दुसरे वटेन झाडाक तेंकून आशिल्ल्या रस्त्याचेर सदांच वर्दळ आसता. फाटल्या 4-5 म्हयन्यां सावन हें झाड धोकादायक अवस्थेंत आसा. एखाद्रे वेळार झाड कोसळ्ळें जाल्यार व्हड वायट घडणूक घडपाची शक्यताय आसा. पेडणे हासापूर वाठारांतल्या श्री सातेरी देवळाच्या सभागृहाचे सुशोभीकरण करपाच्या कामाक थळावो आमदार आनी गोंय हस्तकला मंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आलेकर हांच्या हजेरीन सुरवात जाल्या. ह्या कामाक पुराय 9 लाख रुपया खर्च जातलो अशें प्रवीण आलेकरान सांगलें.
उत्तर गोंयांत कांदोळे शेल्डन फर्नांडीस हांणी गोंय राज्य मॅरिकल्चर येवजणे खाला पांद्र्यांत नुस्तें पोसपाचें ओपन सी केज फार्म सुरू केलां. अशें फार्म सुरू करपी राज्यांतले ते पयले वेवसायीक गोंय सरकाराच्या नुस्तेंमारी खात्यान शेल्डन फर्नांडीसाक कांदोळी हांगा पांद्र्यांत नुस्तें पोसपाचें ओपन सी केज फार्म सुरू करपाक परवानो दिला. ते भारत सरकार नुस्तेंमारी विभाग केंद्र पुरस्कृत तशेंच राज्य सरकाराच्या नुस्तेंमारी खात्याच्या येवजणेचे लाभार्थी आसात. लोखणापासून तयार केल्ल्या 6 मीटर रुंद आणि 5 मीटर खोल आशिल्ल्या पांद्र्यांनी नुस्तें पोसतले. सध्या 5 पांद्र्यांनी नुस्तें पोसपाक सुरवात केल्या. सेंट्रल मरी फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट कारवार हांचे मार्गदर्शन घेवन हो प्रकल्प सुरू केला. गोंय सरकाराच्या नुस्तेंमारी वेवसाय खात्याची संचालक डॉ. शर्मिला मोंतेरो हांचे हस्तुकीं ओपन सी केज कल्चर फार्माचें उक्तावण जालें. मुंबयच्या मनखुर्द रेल्वे स्टेशनाचेर लोकल रेल्वेत चडटना पडिल्ल्या बायलेक आनी तिच्या पुताक मंगळारा रेल्वे संरक्षण दळाच्या गुन्या फाट्याच्या 2 जवानांनी वाटायले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या रेल्वे स्टेशनाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2चेर एका लोकल रेल्वेन एक बायल आपल्या भुरग्याक घेवन रेल्वेन चडपाचो यत्न करतना गर्देत ताबो गेल्ल्यान तिचो पाय निसटलो आनी ती पडली. रेल्वे वचपाक सुरू जाल्ल्यान ती दोगांय अडकून उरली. पूण RPFच्या जवानान व्हड हिम्मतीन त्या बायलेचो आनी तिच्या भुरग्याचो जीव वाटायलो. NSUI केपें आनी कुंकळ्ळी पंगडान बुधवारा मडगांव KTC डेपो कदंबाच्या कार्यालयांत वचून निवेदन पत्र दिलें. ह्या पत्रांत कुंकळ्ळी ते सावड्डे वाया आंबावली ह्या मार्गार दनपारच्या वेळार 2 ते 6 मेरेन एक बस लेगीत आसना हाचो त्रास विद्यार्थ्यांक जाता अशें कागाळी विद्यार्थी करतात अशें NSUI केपें आनी कुंकळ्ळी पंगडान पत्रांत मांडलां. 2 ते 6 मेरेन बस नाशिल्ल्यान CES महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक वरांची वरां बस स्टँडाचेर बसून रावचें पडटा. तशेंच हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करून विद्यार्थ्यांक बसीची सोय करून दिवची अशी मागणी NSUI केपें आनी कुंकळ्ळी पंगडान सरकाराक केल्या. ह्या निवेदन पत्र विशीं वेवस्थापन अधिकाऱ्यां कडेन भासाभास करून हाचेर उपाय काडटले अशी जाप मडगांव KTC डेपो वेवस्थापक गिरीश गावडेन दिल्या. दारगळचो राष्ट्रीय हायवे 66 2 वरां येरादारी खातीर बंद दवरिल्लो. मोपा विमानतळ लिंक रस्त्या खातीर फ्लायओव्हर आर्क व्हरपा खातीर हो रस्तो आडायल्लो. पुलीस येरादारी नाशिल्ल्यान गाडयांची व्हड प्रमाणांत गर्दी जाली आनी हाका लागून लोकांक खूब त्रास जाले. आमदार प्रवीण आर्लेकरान येवन रोखडेंच येरादारी सुगम करपाचो यत्न केलो. बुधवारा वास्को शारांतल्या दुकानदारांचे आनी हेर वेवसायीक आस्थापनांचेर वेपार परवाने तपासपा खातीर मुरगांव नगरपालिकेन मोहीम सुरू केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थळाव्या लोकां कडल्यान कागाळी आयिल्ल्यान नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्स, मुखेल अधिकारी जयंत तारी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी वेपार परवानो तपासपा खातीर दुकानां आनी आस्थापनांत भेट दिली आनी परवान्यांचें नूतनीकरण करूंक नाशिल्ल्याचेर खर कारवाय करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें.
24 सायकल चलोवप्यांनी गोंय सावन कन्याकुमारी मेरेनचो 1200 किलोमिटरांचो कठीण प्रवास फक्त 90 वरांत पुराय केलो. ह्या 24 सायकल चलोवप्यां मदले 21 गोमंतकीय आसात. तांच्यांनी वेळा भितर प्रवास पुराय केल्ल्यान फ्रांसांतल्या प्रतिश्ठीत ऑर्डॉक्स क्लब पॅरिसीन खाशेलें पदक दिवपाचें थारायलां. सायकल चलोवपी 27 ऑक्टोबराक सकाळीं 6 वरांचेर अनमोड सावन हुबळी, दवणगिरी, चित्रदुर्ग, शिर्शी, तुमकुरू, देवनहळ्ळी, कृष्णगिरी, मदुराई रस्त्यांसून प्रवास करीत कन्याकुमारी पावले. ही रायट ट्राय गोवा फाउंडेशनान आयोजीत केल्ली. सायकल चलोवप्यांनी दिसाक 320 किलोमीटर प्रवास करतलो अशें सायकल रायडरान वांटेकार जाल्ल्यांनी सांगलें. बायणा वास्कोच्या IDBI बँकेच्या एटीएमांतल्यान अचकीत दोबरात पयशे भायर सरपाक लागिल्ल्यान लोकांनी ह्या एटीएमांतल्यान पयशे काडपाक बरीच गर्दी केल्ल्याचें चित्र दिसलें. 5,000 काडपाक गेल्ल्या मनशांक 10,000 रुपया जाल्यार 10,000 काडपाक गेल्ल्यांक 20,000 रुपया एटीएमांच्यान भायर सरपाक लागिल्ल्याची घडणूक ह्या वेळार घडली. म्हयन्याच्या निमण्या दिसा बँकेच्या एटीएमांतल्यान चड पयशे येवपाक लागिल्ल्यान कांय जाणांनी खोस उक्तायली. मात हे प्रकरण बँकेच्या लक्षांत आयल्या उपरांत बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी पुलिशे सयत थळार धांव घेत एटीएम बंद केलें. उक्ताडार रांदप, वाहन चलोवप, पर्यटन थळांचेर बेकायदो सामानाची विक्री करप, पर्यटन थळांचेर भीक मागप हाचे खातीर 5,000 ते 50,000 मेरेन दंड घालपाचो आदेश पर्यटन खात्यान जारी केला. गोंय पर्यटन थळ जतनाय आनी देखभाल कायद्या खाला हो आदेश जारी केला. अर्थीक दंड घालो ना जाल्यार भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 खाला ख्यास्त जावपाची तजवीज आसा. कळंगूट दर्यादेगाचेर लमाणी कांय वस्तूंची विक्री करतात, हाचो पर्यटकांक त्रास जाता. बेकायदो गजालींक आळो घालपा सयत पर्यटन थळांची जतनाय करपा खातीर खरपावलां उबारपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ह्या खातीर अर्थीक दंड घालपाचो आदेश पर्यटन खात्यान जारी केला. वजरी पेडणे हांगा रुद्रेश्वर शेटये हांच्या कुळाघरांतल्या 40 सुपाऱ्यांची झाडां रातच्या वेळार कोणे तरी अचकीत कापून 1 लाखाचें लुकसाण केलां. कांय सुपाऱ्यांची झाडां मुळा सकट कापून नश्ट केल्या तर कांय झाडां वयल्या वयर घावे घालून दवरल्या. ह्या कुळाघरांत आशिल्ल्या सुपाऱ्यांच्या झाडांची अशी वायट अवतिकाय कोणे केल्या हाचो सोद चालू आसा अशें घराब्याचें म्हणणें. पंचायत, कृषी खातें आनी पुलिसां कडेन ह्या अचकीत नश्ट केल्ल्या सुपाऱ्यांच्या झाडांची कागाळ नोंद केल्या. तशेंच पंच आनी पुलीस येवन घटनास्थळार पळोवणी करून गेल्यात अशें रुद्रेश्वराच्या घराब्यान सांगलें.